दीस शनिवार फेब्रुवारीची 21 तारीख 2026. पहिले वाचप इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 58 ओळ 9b तावन 14 पर्यंत. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार, कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार, भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार, काळोखान तुमचो उजवाडू देतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपरांच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, सुके करडे भुंयत तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुमी एका शिंपिल्ले बागे सारकी जातल्यात, केदींच सुकोन वचना तसले झरी सारकी. आदीं थावन पाड पडून आसात त्या तुमच्या शारांचे पुनर्निर्माण जातले आनी पुरातन बुन्यादीचेर तुमी नवीं घरां उबीं करतल्यात. फूट भरून दिवपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. तुमी सब्बाताच्या दिसा घरांतलो पायर भायर दवरिना जाशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जाशात जाल्यार, सब्बाताचो दीस संतोसाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस म्हणशात जाल्यार, वाटेक लागनासता तुमची खुशी सोदिनासता आनी तुमचो धंदो चलयनासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार, सर्वेस्परातय तुमकां संतोष मेळटलो आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयऱ्यान व्हरतलो. तुमच्या पुर्वजा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक सर्वेस्पराचें तोंडूच उलयलां. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 87 1 तावन 2 3 तावन 4 आनी 5 तावन 6. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलों. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. हांव पळय अनाथ आनी दुर्बळो जावन आसा. जर हांव तुजो भक्त तर म्हजो जीव तूं सांबाळ. तुजेर पातयेवन रावल्ल्या सेवकाक तूं राख. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलों. तुमचो म्हजो देव, म्हजी दया कर सायबा. दीस रात तुकाच हांव उलो मारतां. तुज्या सेवकाचें काळीज संतोश भरीत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता न्ही वे. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलों. तूं देवा दुलोभ आनी कणवळो, तुका उलो मारतल्या थंय दयामायेन भरलेलो. म्हज्या मागण्याक काम दी सर्वेस्परा, म्हजे खालते विनवणेक जाप दी. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलों. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. पातकांचें मरण म्हाका नाका. आपली जिणी बदलून ताणें नवी जिणी तो जियेलो म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्पर. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सांलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 ओळ 27 तावन 32 पर्यंत. आर मारलेल्याक गूण करतस जेजू थंय तावन बायसन गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एका सुंकागाराक सुंका काट्यार वसुलेक बसून आसलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सक्कट सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. उपरांत लेवीन आपल्या घरा
जेजूक एक व्हड जेवण तयार केलें. थंय सुंकागारांचो आनी हेर जाणांचो व्हड एक जमो ताच्या सांगाता पंक्तीर बसलो. हें पळोवन फारिजेवांनी आनी ताच्या पांगड्यांतल्या शास्त्रींनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणोवन म्हळें, सुंकागारां आनी पातक्या सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? तावळ जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्याक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिणी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक, धर्मवंतांक न्ही. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजून सांगिल्ले प्रमाणे तो आयिल्लो पातक्यांक आपोवंक. आयचे सुवार्थेंत जेजू लेवी नांवाच्या सुंकागाराक ये म्हज्या फाटल्यान म्हणून मोगान आपयता. तो पातकी म्हणून कळीत आसल्यारय जेजू तसो मोग करता आनी लेवी जेजूचो मोग अनुभव करूंक शकता. दक्षिणच तो उठलो आनी सक्कट सांडून तो जेजू फाटल्यान गेलो. लेवीच्या घरांत जेजू जेवणार बसल्या वेळार थंयसर सुंकागारांचो आनी हेर जाणांचो व्हड जमो पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री जेजूच्या शिसांक गुणगुणोवंक लागले. सुंकागारांनी पातक्या सांगता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? तांकां तांचो हुस्को आसलो म्हणून न्ही, आपल्यांचो समा म्हणून दाखोवचे खातीर ते अशें गुणगुणोवंक लागले. पूण जेजून दिल्ली जाप तांची तोंडां दांपोवंक शकता. भलायकी आसलेल्याक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिणी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक, धर्मवंतांक न्ही. ह्या उतरांनी जेजू आज आमचे लागीं उलयता. जेजू हर एका पातक्याचो मोग करता. आमी पातकांत पडलेल्या वेळार थंय सुरा नासता. उठून जेजू लागचें बोगसणें जोड ताचे लागीं सरया आनी हेरांकी जेजू सरशीं हाडूंक प्रयत्न करया.